म्हापशा सुधीर कानोळकर आणि मायकल लोबो हांच्यांनी आपल्या समर्थकांक घेवन देव बोडगेश्वराच्या पांयाकडेन श्रीफळ दवरून प्रचाराक सुरवात केली। म्हापशेचो आमदार म्हापशेचो विकास करपाक अपयशी थारला। तांणी म्हापशांत कसलीच उदरगत केल्ली ना म्हण मायकल लोबो उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। आयच्यान आमी जी प्रचाराक सुरवात करपाक श्री देव बोडगेश्वराक आयज आमी व्हड दवरलेले आहा आनी हांगासून आमी सुरवात करता। तासून कोर्टान वयतलो एक सामान्य मनीस बार्देसची जो तर कोर्टान वयतली तिका रोडार चलोन वचचें पडटा। हायकोर्टान ही मॅटर घातली आहा क्लाउड आल्वारिसान। दुरी आसतना ह्या आमदाराक थिंगासर एक फुटपाथ घालपाक जायना। म्हणजे बारीक बारीक वस्तू लोक म्हणटा आमकां मेळना आनी त्या खातीर आमी म्हापशान चलतले। आमी म्हापशान चलोन लोकां कडेन पांया पडोन मागतले अशें सगळ्यां कडेन की आमकां मत दिया आनी डेव्हलपमेंट कितें तें आमी तुमकां दितले। तुमी सुधीराक एक चान्स दिया, तुमकां डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तें आमी तुमकां दितले। आमी कलंगूटसून रोड करीत म्हापशा पावले आनी म्हापशाचे बॉर्डरीर हाडून तेंच्यांनी आमचो हें काम बंद केलें। कोणी बंद केलें? म्हापसाच्या आमदारान बंद केलें। हांव एक गॅरंटी दिता म्हापशेच्या सगळ्या नागरिकांक, तुम्ही सुधीराक निवडून हाडा, तुमच्या घराघरांनी येवन सेग्रिगेटेड वेस्ट आम्ही कलेक्ट करतले। ही आमची गॅरंटी। पयली वेस्ट विल बी कलेक्टेड इन अ सेग्रिगेटेड मॅनर, ड्राय अँड वेट विल बी टेकन टू द GWMC प्लांट अँड विल बी ट्रीटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ही आम्ही पहिली गॅरंटी दिता। दुसरी गॅरंटी सगळे जितके हुई फुटपाथी घालपाक जाय तितले आमी घालतले। तुमकां तुमच्या घरा कडसून बाजारान येवपाक बरी फुटपाथ आसतली। तुमचो बाजार आमी क्लीन करतले। तुमकां बाजारान बरे बरे टॉयलेट दितले, बाजारान दितले, बस स्टँडार दितले। हुई वयता पळय थिंगा जिंगा टॉयलेट फॅसिलिटी जाय थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटी पब्लिकाक आमी दितले आनी ते क्लीन आसतले। तेचे भायर जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सगळे लोक म्हणटा हिंगासर आमकां आनीक सिटी जाल्ली नाका, ते आमी डिनोटिफाय करतले। जी टाउन प्लॅनिंग स्कीम आहा, जी बाईचे एक हे आहले की बरी म्हापसा डिकंजेस्ट जावचे, एवरीथिंग शूड कम दिस साइड, बट people are opposing it. Since people are opposing it, today Bhai is not with us. That was his vision. But today, since people are opposing it, let us denotify it.